सो ब्लॉक सिक्स आमी पळोवया. कोर्ताली, दाबोली, वास्को, मोर्मुगांव हे 4 पळोवया आनी मागीर आमी सालसिती कडेन या, विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. कोर्ताली जर सुरवातीक पळयलें, हांव परत सांगता, ही जी पर्सेंटेज टेंटेटिव्ह आहा थंय 5% प्लस मायनस जावपाक शकता. पण सिमिलर झोन आमकां दिसता 2012, 2017, 2022, 78, 77, 80. ही एक गजाल आमकां क्लियरली हांगा दिसता की इट इज इन द सिमिलर झोन. नेक्स्ट आमी पळोवया दाबोळी. दाबोळीची पर्सेंटेज पळोवया. दाबोळी जर तुम्ही पयली, अगेन इट इज एक्झॅक्टली इन द सेम झोन, नो चेंज इन एज फार एज द वोटिंग पर्सेंटेज इज कन्सर्न. सिमिलर झोना भितर दाबोळी आसा. ताजे उपरांत आमी पळोवया वास्को. वास्को भितर कितें चेंज जाला. वास्को अगेन इन द सिमिलर झोन, 76, 72, 74, नो चेंज एट ऑल. मोर्मुगांव पळोवया आतां. मुरगांव कितें जालें तें. मुरगांव जर पळयलें, अगेन इट इज इन द सिमिलर झोन. हांवें परत सांगता, 86 आमकां हाय दिसता, बट देर कॅन बी अ चेंज विच इज प्लस मायनस 5%. सो हांव अजून म्हणटा की इट इज इन द सिमिलर कायंड ऑफ अ झोन एज फार एज मोर्मुगांव इज कन्सर्न. इफ आय विल स्टार्ट विथ यू ऑन दिस. मोर्मुगांव तुमकां कशें दिसता? Mormugao तालुको, all 4 constituencies. Yeah. If you, I am not going by the percentages at all. Yeah. I am personally going by perceptions. Perception. Okay. Mormugao constituency, it looks like Sankalp will make it this time. Vasco looks like it will go to BJP. And Dabolim, I think Movin will retain it. Cortalim. Cortalim, that independent candidate could be through. Okay. Radha, But this is nothing to do with percentages, because in any case, percentage, I absolutely don't see now any change I'm there. only telling you based upon the campaigns that have been run. Because percentage, there is absolutely no change there. Yes, Radha. Now in Mormugao, Yeah. you see both candidates in Mormugao are victims of stings. First it was Milin Naik, and now it is Sankalp. Yeah. Now if Sankalp wins, Yeah. if the sting is correct, BJP should be happy. He's already there. Sting stung more. He's already sting there. stung more. Now, so see what happens here. But that sting could also give you sympathy. Yeah. Oh, no, Okay. it could So give you who sympathy. got more sympathy out of stings? Yes. Okay. Now that's a very Now, interesting as far topic. as Vasco is concerned, I am not in the position to say so, but then Sarkar has been a hardcore BJP, Hindutva, RSS fellow, and he might win. I don't really know. Now, Dabolim, you know, Movin, as I know him, is a very smart operator. He knows how to get around things. And as of now, I think his chances are better. I do not know. See, Captain Viriato, from all accounts, a good man. But I do not really know whether he is, he Winnable. is winnable. He may be winnable, but you see, for winning elections, the logistics, contesting, getting things done. Okay. Whether he has that, I do not really know. Yeah. And in Cortalim, very strangely, the Congress is fighting for the legacy of a man who opposed the Congress all his life, Matani Saldan. Okay. That candidate is fighting for Matani's legacy. Okay. I'll quickly go to, because we have to discuss Salsit also. I'll straight away go to Aam Aadmi Party. हांगा तुमचे candidates जे आसात, तातूंत भितर 2 म्हाका दिसता constituencies अशी आसतल्यो which are very important for you. How are you looking at Mormugao? Siddesh, quickly. Yeah. Cortalim, Dabolim, we are through. How clear in short सांगपाक सोदता. आणि basically AK factor has worked over there in a very powerful way, because Cortalim आणि Dabolim या दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें क्लोजली काम केलां आनी चेंज ऑफ पळोवपाक मेळटा. आफ्टर AK's visit door to door and तेज्या पयलीं आनी मागीर पब्लीक मिटींग has shown the graph again. Legacy, Matani legacy is very powerfully working in Cortalim for his wife, and definitely these 2 seats we are through. Okay. Sunil, how are you looking at Mormugao? म्हाका दिसता मुर्मुगांव लोकांनी जितलो BJPन जितलो लोकांक कोळसो खावयला तितलोच लोक कोळसो हांकां काडपाचे आहा, आनी ते येता ते 10 तारखेक सामकें पिक्चर क्लियर जातलें. तांच्यांनी तुमी आतां म्हणलेले प्रमाणे विच स्टंग मोर काय म्हणून तांचे म्हाका दिसता हे जे आपान काल रॅकेट केलें 2 दिसां पयलीं बॅन पिरियड आनी सायलन्स पिरियड चालू जातकूच, इट वॉज नॉट अ स्टिंग,
इट वॉज अ रिंग Ah. रिंग इन्वॉल्विंग आप लिडर्स लायक आतिशी कित्याक 9 तारखेक शी इज ऑन रिकॉर्ड ऑन युअर प्रेस कॉन्फरन्स विच वॉज इवन टेलिकास्टेड बाय युअर प्रुडंट मिडिया शी हॅज टेकन 3 names out of the 4 people who have been shown in that video. Out of those 3 names, 2 were our candidates. So, राव रे वाऱ्यार फार्मर ना आता तुका लिंक ओपन करून दाखव तेणे नांव घेतल्या काय ना ते राव एक मिनिट राव रे सांगता मरे कशें सांगता लेट अस नॉट डिबेट नाव अरे बाबा इलेक्शन सोंपले लेट अस नॉट डिबेट नाव तुका तुझो चान्स मेळटलो एलिगेशन न्हय पळय 9 तारखेक ती ही नांवां घेता हय 12 तारखेक बॅन पिरियड चालू जाला संघ काँग्रेसीन आमी आमची निम्माणी प्रेस कॉन्फरन्स इलेक्शनाक वचचे पयलीं संघ 10 मिनटां आसतना आमी काबार केली टू बी वेल विदीन द लॉ अँड टू प्रिव्हेंट एनी वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आणि सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट एक्झॅक्टली 7:30 हो व्हिडिओ सडनली आणि कसलें चॅनल रे तुमचे इतलें जर तो स्ट्रॉंग स्टिंग असलो जाल्यार प्रुडंटाचेर येवपाचो 365 चेर येवपाचो RDXचेर येवपाचो इन गोवाचेर लोकल चॅनलाचेर इलेक्शनां हांगा आसा नाल्यार NDTVचेर टायम्स नांवाचेर स्ट्रॉंग स्ट्रिंग अरे राव सांगता राव तशें न्ही, एक सिंपल गजाल कंप्लीट तशें उठली सुद्दां आपाचेर कित्याक घालता सिद्धेश कंप्लीट म्हाका करपाची आतां मागीर हिंदी तूं खबर काय कितें तरी चॅनल तो उलय आप खबर थोडी आसा कंप्लीट तरी करपा दी मागीर म्हळ्यार उलयत तो राव. सदानंदाकय आपयल्लो म्हणटा तूं सदानंद जाल्यार म्हणपाक ते 7:30 तो व्हिडिओ आउट जाता हय. आणि दुसरे दिसा ती आतिशी दो शी इज नॉट अलाउड टू स्पीक ओवर हियर डू एनी पॉलिटिकल नेरेटिव्ह इन द बॅन पिरियड ती थंय कितें आपूण लेटर घेवन येता आणि नेक्स्ट डे इवन आफ्टर इलेक्शन कमिशन रजिस्टर्ड एन FIR calling government document calling it a fake video. Their entire social media handle is only targeting Congress. अरे बाबा गव्हर्नमेंट असा बीजेपीची दे आर टार्गेटिंग काँग्रेस दॅट शोज द रॅकेट Sunil. how they were involved in that. Sunil, point taken. I'll straight away go to because we have to discuss Salse. That is why I'm saying. I'll straight away go to Giriraj. Giriraj, how are you looking at Mormugao? मार्मुगांवात ताणें जें केलें म्हणजे कोणाचो फोन चोरपा पासून लीक करपा म्हणजे ही हॅज स्टूप टू द All of you लोवस्ट have started talking about stings. The moment he reached Mormugao. तशें न्हय पण तशें न्हय Let us talk about poll when we are talking about Mormugao. सो इफ दिस Not the sting. if this stings संकल्प देन आय थिंक शिकारी खुद ह्या शिकार हो गया म्हणून आसा पळय तशें जातलें हांव एकूच सांगता की इट विल नॉट बी अनरियलिस्टीक इफ आय से की वी आर करंटली होल्डिंग दीज ऑल 4 seats. So there is no reason to believe कि BJP will not do well here again. Okay. Again, I think if pragmatically speaking, we can still win 3 out of 4 here. Okay.